हें उदो चोय मरे आनी हें उदो चोय आतां हें उदो देंवन येता तें आनी तें चोय आतां तें चोय ह्यो स्प्रिंग ना हें आतां सगळें एकठें उदो देंवन येता न्हू एक्स्ट्रा हा ओके ओके बट हें खूंय कनेक्ट जातलें दीस इज आमगेले वयर प्लेटो न्हू हो हें आपणाक गेलें सगळें उदो चोय हें आतां हें टिम्स चोय हें आख्खें देंवन खुंयचें येता आतां एस्तां देंवन तें परतून खूंय वयता नाला आतां हितून फकत दोनी दाखयले विच इज एक्सेसिबल देन देर आर अदर फॅक्टरीज विच आर नॉट एक्सेसिबल बट तेंगेले बॅकयार्ड खुंयच्यान डायरेक्टली टू द एज डज गव्हर्मेंट टेक्स केअर ऑफ इट सगळें कंप्लेन केली आयडीसी कंप्लेन केली पोल्युशन कंट्रोल ना कसलो फायदो जाता एक दीस ते सोटाय मागीर दुसरे दीस अफेक्ट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान कितें करता आज आमी येयला साश्टी भागान आणि आमी कित्याक आयले ते बीन सांगता की आमी एक रिपोर्ट केल्लो सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड तशेंच गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान जे पॉयंट्स काडिल्ले साल्ट रिवर जी सगळ्यान पोल्युटेड रिवर आसा हांगासरली गोंयची म्हणटात तशी इतले आमचे जे न्हंय आसा ते आनी सद्या तुमी जाणा वॉटर स्कॅर्सिटी म्हणटात ती सद्या जाल्लेली आसा पूण आमी तुमकां दाखोवपाक आयल्या की साल्ट रिवर खंयच्यान स्टार्ट जाता आनी ती पोल्युटेड कित्याक जाता इतलें पोल्युशन कित्याक जाता न्हंय सो आमच्या वांगडा आतां हॅन्सिल गुदिनो हांगालो पंच तो आमकां व्हरतलो आतां मेन पॉयंटाचेर रिवर साल जी हा ती हाँ. I think it is the fifth largest river I think it starts from Nagwa and that is Pathon Zor and it is Zor तुम दिश्टी पडटी हे जोरींतल्यान आमगेली रिवर साल स्टार्ट जाता सो हे रिवर सालाच्या वयर जे हांव तुका मुखार मातशें दाखयतलो हेजे वयर ही बॉर्डर पळय आहा ती वी आर बॉर्डरिंग एट द एंड ऑफ द इंडस्ट्रियल एरिया ओके yes so actually on the foothill आमगेली पाटण जोरी हा तेच्या वयर आमगेली when the industrial IDC काबार ओके आतां तुवें आतां मुल्टे भाशेन समज रिवर साल तर द मोस्ट पोल्युटिंग रिवर तर तुवें म्हळें जाल्यार yes there is no doubt that over here also there can be a part of that pollution. I will not say 100% it is coming from here, but maybe 10% or 15% chemicalized kitten to red salary it can be from here. Okay, it can be from here because not from on this point. Tinga borewells malo hai, machi waste effluents sodpakui wells malo hai, underground wells malo hai. All these companies. But I don't know. Government is aware of or check kotai or kela that we don't know if they have their periodic checks done. Comes down and it crosses through this nala. आता हिंगसोन धरून चोई जाल्यार नाला इज क्लीन उदो चोई सारकी काय बरें चकचकीत सो इट क्रॉसेस फ्रॉम दिस सो नाव हिंगसोन तुगेलें क्लीन उदक अनलेस एंड अंटील इफ इट इज नथिंग मिक्स्ड इनसाइड द वॉटर बट देर इज एक्सटर्नल हें कांय ना हितून भितर आतां हें आमगेलें एफ्लुएंट्स रे आमगेले टॉयलेट वॉटर बी तसो काय ना अनलेस एंड अंटील केमिकलायज्ड ओयर सो कितें येयल जाल्यार तें तुका हांव दाखयतलो मुखार इंडस्ट्रीजांचो हुंच्यासो येता तें बट तूं तर चोय जाल्यार रिवर्स हे जो आमगेले पाटोन जोरी पॉयंटांतलें उदक जें पळय येता तें तेका वयलें असो काय ना बट भितर तर अंडरग्रावंड कितें आहा जाल्यार दॅट इज नॉट चॅक्ड हियर बट हिंगसोन तो देंवन येयलें इट क्रॉसेस तुका एक प्लास्टिका दिकून कांय मेळना सोबत ओके आतां हिंगसोन ती क्रॉस सायन खंय वयता आमगेल्या गांवच्यान वयता सो फ्रॉम टॉप लेवल फर्स्ट लेवल तो सेकंड लेवल जाला आतां आमी आर ऑन द सेकंड लेवल द थर्ड लेवल इज द फील्ड एरिया आनी तुगे फोर्थ लेवल लो लायन्स आमगेलो सी लेवल कळ्ळें
एट सर्टन स्ट्रेच लायक 500 मिटर्स तुवें डिस्टन्साचेर सारकें उदक क्लीन आसलो. आतां वन्स इट स्टार्ट्स कमिंग टुवर्ड्स द विलेज ही जी पट धोडीचें घर बांदलो हांय तेणी कितें केलें आपणागे पायपां बी थंय झूम करीत हे थंय उदक कितको तेंचे पायप हें सोडलो आहा. आतां ही कास्टलवाडो एरिया कळ्ळें आनी पुलीस कॉलनी कास्टलवाडो ही एरिया जाता. सो हिंगसून आतां तुगेलें सगळें क्रिकांक स्टार्ट सगळें उडोवपाक थंय. आतां एसन ती नोट कर ओके. थिंगसून येतेश कोनी ती चिपड सोडलो हांय न्हू दॅट वो आतां स्ट्रेच मुखार 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 तेश कोन्न धाकटेशें चिपड पायप सोडलो हांय. इट बिकम्स हें उदक मागीर जे पड क्लीन आहा चोय तें अजून पासून क्लीन उदक आहा ओके. बट मागीर स्लोली इट बिकम्स चोक्ड कळना तुका विथ ऑल द एफ्लुएंट्स. And now, after crossing it, ते क्रॉस जाले म्हणटकूच जेन्ना ते विलेजींतल्यान पासार जाता लोकांगे घरा हाटल्यांतल्यान पासार जाता सी द सिनारियो व्हॉट इट हॅपन. सगळी गार्बेज विथ प्लास्टिक. आतां हें सगळें हें थंयसून हें थंयसून टू टायप्स ऑफ पोल्युशन्स. एक वन डायरेक्ट वॉटर पोल्युशन इनसायड एफ्लुएंट्स आहाय ते आनी वयल्यान ओके. आतां हें सगळें प्लास्टिका हो तो लेयर पड जाता तेजेर ही सगळीं पोंदांतल्यान तुका ऑक्सिजन लेवल देंवता आनी उदकाचेर ब्रिडिंगाकूय प्रॉब्लम जाता. सो दीस इज आ प्रॉब्लम. आतां ही सगळी गार्बेज येत खंयसून जे कोणें मायग्रंट्स दवरलो हाटल्या धोडीचे रूम काडलो हाय तेंगे ती सगळी हाडटाय डायरेक्ट तितून भितर माताय. Now how is the panchayat supposed to check all these things what is coming up? It is the owner who is baba keeping things आपणागे migrants आमी दोताय तेंक एक सिविक सेन्स म्हणून आसूं जाय. पंचायत हो एवरी डे गार्बेज काडटा एवरी डे वेट काडटा ड्राय काडटा काडप चालू आहा. अजून पासून आतां हेंच उडयलोले पंचायतू काडटा. आतां पंचायतीन ते दाखयता. आतां हे चोक पॉयंट हे चोक पॉयंट आतां आतां आम आतां हें साफ करपाचें. सी आतां वो तुजो पड एडिशनल आमकां पड हेडेक्स जाता एडिशनल कॉस्टिंग जाता दॅट हू इज गोइंग टू हेल्प अस इन दीस थिंग्स. सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू टेक केअर ऑफ द नेचर वी हॅव टू टेक केअर ऑफ एवरीथिंग आनी करूंकूय जाय. आनी पंचायत एंड ऑफ द डे यू हॅव टू हियर इट ऑल्सो. आतां हितून भितर आमी ही कॅनॉट आतां घरान वचोन आतां आमी काडना जाल्यार दुसरी भाशेन आख्खे गोंया म्हाका दिसता फर्स्ट पंचायत आसतली आमी फ्री ऑफ कॉस्ट काडटाय वेट वेस्ट आनी ड्राय वेस्ट एवरी डे. आनी तेरू पासून लोक हिंगान एशें कोन्न उडयता. आतां हें हिंग उडयलो न्हू हें उडयताय खूंय आपणाक गेले हाटल्यांचे पण धोडीचे घरां आहाय न्हू ती उडयता. आतां आमी पळयला की जो साल रिवराचो स्टार्टींग पॉयंट खंयच्यान जाता तो आनी मागीर फुडें आमी पळयला की जी जेन्ना गांवांत पावता थंय प्लास्टिकाचो कितें प्रॉब्लम जाला तो मदीं आमकां ती रिवर जे उदक जे आशिल्लें तें क्लीन आशिल्लें मागीर गांवांत पावतकीर जे प्लास्टीक उडयलां तें आमी पळयलां सद्या ती पंचायत काडटा तो गार्बेज. सो आमी पंच आहा तांकां विचारता ती पंचायत कितें करता ह्या बाबतींत. सो पंचायतीन कितें एक्शन घेतलें ह्या बाबतींत उदक क्लियर जावन जे पण चलता ते प्रमाणे केले प्रॉब्लम ही जाता की वन्स ती क्रॉस जेन्ना जाता गांवांत वाठारांत तेदोना लोकां गेले प्लास्टीक पोतयो त्यो फ्लो जाताय आनी तो फ्लो खूंय जाता तूं गाडी म्हाजी चोय तो दाखयतले तुका हांव तेचेर गुगलाचेर की इट एंड्स इन द फिल्ड्स. हेच बाबतीन की आमी कितेंय जाल्यार सोल्युशन काडचें म्हणून आमी चिंतलें. सो द बेस्ट ऑप्शन की आमी एका तेका रावलो बरोस आमचे सायडीसून कितें जाता तें चोया म्हणून. सो आमी एक ऑप्शन काडलें की आमी एक गेबियन वॉल सिस्टम करून ताका एक नॅचरल फिल्ट्रेशन प्रोसेस करचो म्हणून. आनी आमी तो एप्रील जुनाक जानेवारीक लास्ट इयर 2025 आमी तो प्रपोजल
CSR फंडाचे सिप्ला दिलो and they accepted it and the work commenced and मार्चा कंप्लीट जाले and you can see this. आता हिंगा ती फर्स्ट गेबियन वॉल आमगेली हा. ओके. आता ही तो ती चोयत अशें जाल्यार फर्स्ट बोल्डर्स बेस्ड गेबियन वॉल आमकां घायलो. आता हो गेबियन वॉलाचेर जे कितें येता प्लास्टिक्स ते सगळे थिंग एकठांय जावन रावता एंड थिंग सुद्दां आमी पिकअप करताय आनी तूं ह्या चेला अशें करून आमी भरून काडून दवरताय. थिंग पयलीं आमगेली एक डंपिंग पॉयंट जाता. काडलो म्हणटकच वेट आसता सो जो प्लेसीचे सोन थिंग आमी एकठांय करताय तो वेट आसत न्हू तो मातशें ड्राय जावपा दवरताय. एक फावट ड्राय जालो म्हणटकच तो प्लास्टीक फील करून हिंगसून आमी पिकअप करताय तो गार्बेज. थंयसर आसा आमगे भायल त्यो कलेक्ट करताय आनी मॉर्निंग टायम्स वॉट एवर कम्स वी आमी दोग जाण आमगेले लेबर आसताय ते तेजे ते वॉलाचे भोंवन ते कितें आहा तितलें प्लास्टीक काटाय. आतां तेज इफेक्ट तर तूं चोयत जाल्यार यू सी ऑन द अदर सायड ऑफ द गेबियन वॉल you have a lot of plastics and everything got collected. आणि तेच क्रॉसिंगाचेर ही आमकां हो स्ट्रेच आतां क्रॉस जावन येयलें म्हणटकच हो आमकां क्लीन स्ट्रेच उदक मेळटा. क्लीन चोयत जाल्यार this water is a clean water. Now we have put another Gabion wall over there and तितून भितरी आमी एक 60 सेंटीमीटराचो एक रिटेन वॉलूय घायला तेजेर. थिंगसान आमगे तो फर्स्ट गेबियन वॉल आहलो. आतां सेकंड तुका सांगिल्ले ते प्रमाणे हो आमगेलो 2 स्टेप्स घायले आमी आनी एक कॉन्क्रीट हे घायला आमी रिटेन वॉल. Now this 60 centimeter retain wall help us to keep the water even in summer season so that this helps आमगेले उदका आमगे हे जाता it helps to retain the water level. So it helps like a water harvesting place. Okay, recharging, groundwater recharging is सगळी हेजी जाता in May. Summer season आमकां बऱ्या पडटा. So जेन्ना आमी मार्चां कंप्लीट केल्लें in May we saw that 60 centimeter at least the water level was there present, which helped us to recharge our well. आमगे वेलाक भरपूर उदक मेळ्ळें. I mean water are ground. So all system now here also the filtration takes place. जे कितें थिंग्स सुटोन येता प्लास्टीक इट गेट्स कलेक्टेड ओवर हियर आनी हिंगसून उदक क्लीन वॉटर वयता. तुज्यान चोपा आतां नुस्तें बिस्तें भितू आहा तें हिंगसून आमकां क्लीन वॉटर येता. सो हेंय आमगे कितें प्लास्टीक येता तें आमी काडटाय मनीस हिंगसो देंवता क्लीन सेट आहा. साळणेचो म्हणटा तो दुसरो सोर्स आहा उदकाचो तो म्हणटा उड्यार आनी त्या सोर्सा कडेन आमी आयिल्ले आसा. मेन खंयच्यान स्टार्ट जाता पळय तो आनी तुमी पळोवंक शकता म्हाज्या फासून तो व्हांवता तो आनी हांगा कांय लोक म्हणटात तशे हांगा एन्जॉय करतात ती एरिया. पात्रांव म्हाका एक सांगता हांगाच्यान साळ दिवस स्टार्ट जाता. हो सोर्स आमचो हो उड्यार स्प्रिंग हो फ्लो जाता आनी आमचे फेमस आमलोर लेक आहा न्हू तो थिंगा जॉयन जाता तेका हें जाता आनी थ्रू उड्यार टू उड्यार इट गोज टू आमलोर आनी आमलोर सावन तो आमच्या रिवर सालाक कनेक्ट जाता. सो हो जावन आसा आमचो सोर्स रिवर सालाचो फर्स्ट. आमी आमची विलेज पंचायत ते म्हाका दिसता एवरी वीक 2 times दे कम टू कलेक्ट द गार्बेज. या सो कितें जाता दे कॅनॉट ते सदांच येवपाक जायना कित्याक हिंगा लोक सदांच येता. सो ते 2 दीस येतले काडले परत आनकडे गार्बेज जातली. सो पंचायत इनिशिएटीव घेता की गार्बेज कलेक्शन टायम टू टायम जावचें आनी आमचे गार्बेजाची टीम आहा ती टायम टू टायम येता. सो दे कॅनॉट बी एवरी डे येवपाक जायना. सो आमी एज अ ह्युमन आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी आमचेर घेवपाक जाय. आमी तर घेयना जाल्यार आमी पंचायत येतले दुसरे कलेक्शन येतले म्हणून जावपाचें ना. सो आमी आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. सो पंचायत येतले ते कोतले म्हणून जायना. सो सिवीक सेन्स एक्झॅक्टली सिवीक सेन्स आमच्या मदें आसपाक जाय न्हू. सो आमी हिंगा कोणाकूच चार्ज कांय करिना. दीस इज फ्री. दीस इज नेचर
आमी नेचराचो फ्री यूज करतात, ताका हिंगा चार्जीस कांय आसना. बट वेन वी गो टू एन्जॉय जावन वयताले एट द सेम टायम तुजी ट्रॅश कितें गार्बेज कितें आहा तें तुमी व्हरपाक जायना आनी प्रॉपरली डिस्पोज करपाक जाय. पहिली रिवर्साल कशी आशिल्ली? रिवर्साल एकदम तें आमी उदक तेजें रिवर्सालाचें सगळे कामाक उजा करताली. जे जेवणाक जावं शेताक जावं नुस्त्याक तेजेर आमी जियेताली. आनी आतां तेका चोयत जाल्यार आमी तें जेवपाना आनी तें करपाचें ना. कित्याक तितून कीड जाले सगळे वेस्टेज आनी हेजें कोण तें घरांचें वेस्टेज आहा ती सगळी टॉयलेटाचे सगळें उदक रिवर्सींत सोडून गेलो आनी तें पोल्युटेड जायन शेतांत कोणें काम करप ना आनी जेवप ना. आमी कितें करताले पयलीं तें उदकाचेर बेसांव घाताले आनी तें उदक पिताले. आतां तें पिवपाचें ना आनी चोवपाचें ना आनी तें पांय घालपाचो ना तोंडूय घालपाना. इतू पेड्डीर जाला सारकें आनी तेजें कोण हें कोन्नाय निवडसाण कोन्नाय आनी तें निवड जावपाचें ना हेज्या फुडें. म्हाका दिसना हांव मोन नोयतलों आनी हेज्या मुखार कोण आहाय तेवूय मोन नोयतले. कित्याक लागून जाणा तूं सगळीं आतां ही नई बिल्डींग काडलें तेंची डिस्चार्ज आहा न्ही वेस्ट वॉटर डिस्चार्ज आहा न्ही सगळीं तींच सोडलो आहा. हांगा साळ रिवर हांगाच्यान वता अशी? हय पळय हांगच्यान कनेक्टेड आहा पळय थंयच्यान येता ती माडेल तुवें पयलें आसतलें थंय साको कडेन थंयच्यान येवन हांगा कनेक्ट जाता. एन्ड दीस वॉज बेजिकली आवर चायल्डहूड मेमरीज हांगा. हांगा आमी खेळप थंय न्हंय आशिल्ली. त्या न्हंयेन आमी सगळे भुरगे थंय वचून न्हाताले. न्हांवन मागीर येवप मागीर हें शेत आमचें हांगा ग्रावंड आमचो फुटबॉल तितून आमी खेळप व्हडलें जायत गेलें. सो प्रॉब्ली 20 वर्स पयलीं 6 सारकें जाणा हें सगळें 20 वर्स पयलीं आमी सगळे हांगाच व्हडलें जावन म्हणलें कळ्ळें तुका इच एंड एवरी पॉयंट हांगाच आमी. आनी हें आतां कितें जालां प्रॉब्लेम कितें जाला पळय हांगा कितें आतां सांगपाचें म्हणल्यार सगळी बिल्डींग तुमी पयलें आसतलें कन्स्ट्रक्शन मॅसिव कन्स्ट्रक्शन हांगा जाल्लें आहा. माडेल वेन लायक आमी धाकटे आशिल्ले तेन्ना 6वी आमी सगळे खेळटा तेन्ना ओन्ली 50 घरां आशिल्लीं 50 to 60 हावजीस. स्मूथ सेलिंग कांय इशू ना. आतां जाल्यार हांगा उण्या उणी म्हणल्यार 50 बिल्डींग आसतली. 50 बिल्डींग म्हणल्यार यू कॅन सी 2500 पीपल. सगळी जितली सिवेज आहा न्ही ती थंयच्यान सोडलेली आहा यू सी दॅट आनी ती सगळी हांगा येता. देंवप म्हणल्यार सुद्दां आमकां त्रास जाता. देंवपाक सुद्दां इतली त्रास की कितेंय जावपाक शकता पांयाक डिजीज जावपाक शकता. सावी हो खर्चो आतां कितें म्हणून हें एक कितें न्हू आतां कोंबा जी सिवेज लायन आहा ती फॉल्टी आहा म्हणजे डॅमेज आहा. सो तितल्यान ती कितें सिवेज ती जो सिवेज आहा ती डायरेक्ट हे नालान येता आनी हे नालांतल्यान ती सारके रिवर्स सालान वयता. आनी हय ती आतां तुमी पळयता कितलो फ्लो आहा तो. तशें तुमी पयलां आसतलें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन इवन आमगेले ओल्ड मार्केटान रिंग रोडार ती सगळी घाण इवन होलसेल फीस आमगेले रिटेल मार्केटाची वेस्ट होलसेल फीस मार्केटाचो वेस्ट असो डायरेक्ट रिवर्साल वयता रिवर्साल पोल्यूट जाता आनी रिवर्साला आतां माता गाणो. And Popa Galia, there is one unit which is over there, the blue color, what is supposed to be a treatment plant. Now we have never seen a treatment plant before like this, and it is supposed to treat the water and give it to the farmers. There was once upon a time in the 90s when we were in college, in this Riversal, when I used to study close to ashram, Pada Agnel ashram, Verna, am thinga new pompa hoitale. But this is an advice not to venture into deep waters without knowing. So kindly first take note of that. But what I am trying to tell the people of Goa is there was a time when we used to go for swimming in these waters. The waters were clean. You know, you could enter the waters. And if you see the state of the water right now in any part of Riversal, it is polluted to an extent where you cannot put your foot inside. The raw sewage, the bacteria, the fecal matter that is there in this water, it is absolutely unsafe for anybody to go into the water or even consume the fish of this water. And नुस्तें खावपानू म्हाका बसून हाडलो आनी आमी थिंगा ते पातमाट चयल्यो. ते टायमार
ही न्हंय पळय आहा सारकें क्लियर डार्क वॉटर म्हणजे ती तो डेप्थ चड नासलोली जाल्यार आमच्यान तें सकयल जमनीक पासून न्हंयची कितें आहा ती चोवपा जाताली आनी आतां जे भाशेन ती घाण येता तेसो मोठी आसना इट वॉज जस्ट लायक इट वॉज स्मेलिंग जस्ट एज अ रिवर शूड स्मेल त्या टायमार मागीर आमी इस्कला बी वचपा लागले आनी आमगे थिंगा इस्कलान वेकेशन जाली हॉलिडे जाल्यो आमगे ते उलोवपाची एक पद्दत आसलो थिंगा कितकोन हॉलिडे काडली आनी चडशे भुरगे आमकां सांगताले आमी न्हंयत गेले न्हंयत आख्खो दीस पोंवले न्हांवले ते सांगताले आनी त्या दोनाक आमकां म्हण तूं वचपा दिनासले बट आमी वयर रावन चोवप तें आनी एन्जॉय जावप आनी ही आमगेली इतू बरी आसली ते न्हंयचें नुस्तें खावपा लोक आशेतालो आतां हिंग घाण माता सो हो मुगे भुरगेपणा टायमार उगडास आनी आत केल्यार इट इज अ टोटल डिजास्टर फॉर मी सो आमगेली जी पयलींच्यो यादी आसली त्यो दे हॅव बीन यू नो ते पुरवल्याय हे घाणीन फाटल्यान दिसली पडटा ती रिवर साल वीच इज अ लायफ लायन ऑफ सालसेट आनी ही कॅम्पेन आमी इतली मुखार वयली एकूच कारण लागून जेन्ना आमी काबेलुसीचो गांव हो एक ट्युरिस्टीक स्पॉट प्लस आमचो फिशरमॅन आमचे शेल फीश आनी नुस्तें मारपी खूब आहा पूण वॉट हॅपन ओवर दीस इयर्स जी रिवर सालान जी पळय सिवरेज सोडटाले we have written and also we have inspected by the pollution control board जी आमची मारगांव SPDA हॉस्पिसियो हॉस्पिटल मागीर तुगेले खारेबांद एरिया दीस रॉ सिवरेज ही लिटरली न्हंयत सोडली आहा सो तेजेर आमी जायती कॅम्पेन करून ताजें इन्स्पेक्शन जावन आयज म्हाका दिसता खंय तरी ताजे कारवाय जाता आनी आय थँक द मिडिया ऑल्सो हायलायटींग दीस बिकॉज कितें जाता एक आमची वस्त जी आमकां पोट भरपाक एक संदी दिता आनी ही रिवर तरी पॉल्यूट जाल्या न्हू इट इज नॉट गूड